तळ कोकणात गौरी पुजनाचे व्हडा उमेदीन आणि वाजयत गाजयत आगमन करतात. सवाशीण बायलो एकठांय येवन पानवट्याच्या सुवातेर वचून गौरीच्या आगमनाचे प्रतीक आसा. हळदीचे रोप, आगाडा, तिरडा, लाल माठ, हरणाच्या फुलांचे रोपां एकठांय करून प्रतिकात्मक गौराईचे आगमन जाता. तळ कोकणात पानवट्याच्या जाग्यार गौरी आगमनाची व्हड परंपरा आसा. हळदीच्या पानांनी गौरी घरा घेवन येतात. गौरीक सजोवन ओटी भरतात. दनपार जाली काय बायलां एकठांय येवन होवसो भरतात. उपरांत मंगळागौरव फुगड्यांची कार्यावळ जाता. अशे आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन गौरी पुजन कोकणांत लेगीत मनयतात.